एका महिन्याच्या काळात मोरजे टेमवाडा वाठारांत 19 ऑलिव्ह रिडली कासवांनी 1800 तांतयां घातल्यात। हो वाठार रान खात्यान राखीव दवरला, मात सुरक्षीत वाठार लागपी साधन सुविधांचो हांगा उणाव आसा अशें कळटा। ह्या वाठाराक धड नेट म्हणल्यार जाळे लेगीत ना, ताका लागून कासवांच्या तांतयांचो हो वाठार जाळ्यान सुरक्षीत दवरचो अशी मागणी थळावे लोक करतात। नमस्कार, आज आम्ही टेमवाड्या मोरजी दर्यादेगेर आसात आणि ह्या दर्यादेगेर फाटल्या 1997 सावन कासव टर्टल मोहीम राबयली वता आणि आता मेरेन ह्या सागरी कासवांनी ह्या वाठारात येवन हजारांनी अंडी घातलेली आसात। आज फाटल्या एक म्हयन्या सावन ते आता मेरेन हांगर कासवांनी 19 कासवांनी अंडी आणि तातूंतल्यान 1800 परस जास्त तांतयां घातलेली आसा आणि ही तांतयां सुरक्षीत दवरपाचे काम राना खात्याचे कर्मचारी आणि कामगार करत आसात। एका वाटेन जी अंडी सुरक्षीत दवरल्या ताका ग्रीन जाळी मारलेली आहा, पण काही जे 4-5 जी सागरी कासवांची अंडी जे खड्ड्यात भितर सुरक्षीत दवरलेली आहा ताका जाळी ना, ती उगड्यावर दवरलेली आसा। वन खात्यांकडे सादी जाळी दिवपाक जर शक्य ना तर तशें तांणी कळोवचे। काही नागरिक ह्या विशयी संताप व्यक्त करतात। सादी जाळी मेळोवपा खातीर वन खात्याकडे जर शक्य जायना तर ही मोहीम मुखार कशी यशस्वी जातली होय प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा। एका वाटेन ह्या वाठारात सॅग व्यावसायिक पर्यटन हंगाम सुरू जाल्लो आसा आणि काही वाठारात जे खाजगी जागेमध्ये जे रेस्टॉरंट आसा, हट्स आहात, मागीर हॉटेलां आहात, तातूंतमधून ध्वनी प्रदूषण जायत आसता, पण ध्वनी प्रदूषणा खातीर कासवाचेर कसलोच परिणाम जायना हे परत एकदा सिद्ध जाला। ह्या वेळार जो 24 आपले डिसेंबर म्हणजे नातालांक सुरू जाल्ल्यो पार्ट्यो म्हणा की ध्वनी प्रदूषण जी सुरवात जाल्ली ती आता मेरेन चालू आसा आणि ही सागरी कासवां तांचेर मात करीत ह्या वाठारात येवन अंडी घालीत आसा हे चित्र ह्या ठिकाणी दिसून येता। आता मेरेन 19 सागरी कासवांनी एका म्हयन्याच्या मजगती तांतयां घातलेली आसा आणि 1800 पेक्षा जास्त तांतयां ह्या वाठारांत सुरक्षीत दवरली आहा। राना खात्याचे मंत्री माननीय विश्वजीत राणे हांणी बेगोबेग जी कासव संवर्धन मोहिमे खातीर जी सुरक्षा दिवपाची गरज आहा त्या खातीर उपाययोजन करचे आणि बेगोबेग तांकां जे सोयी सुविधा आहा ते उपलब्ध करचे अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता। हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक TV खातीर।